Granpriya Ank A25. Soglya Vela, Sorve Spora Gavagantolo, Tacis Studi, Sodas Mosha, Ota Cirastuli, Sorves Spora Sove Mosha Otmia, Vorvik Meru, Kaltyacha Kanari Kobor Porum, Timur Goto, Soglia Vera, Sorve Spora Gavagantolo, Acistudi, Sodas Mosha, Ota Cirastuli. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक तुमचे सवी आसूं. बाबा कडेन गायनाच्या चेल्यार एक गायन आसा आमचें, भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका भोगूंक आमकां पावय जेजू. भावार्थ जेजूक भोगूंक असलें मौन काळीज दर एकल्याक आसूंक गरज, कित्याक भावार्थानूच आमी बरीं जावंक शकता. कित्याक भावार्थ पळोवन जेजू जायते जाणांक पवित्र पुस्तकान बरी करता ती आमी आयकता. हो भावार्थ देवूच आमच्या काळजांनी कोचोवन घालता. थियोलॉजिकल वचू तो आमी म्हणटा भावार्थ, बरवास आनी मोग हे तिनूय देवूच आमच्या काळजांनी घालता. हाका लागून हो भावार्थ आमी जागो करूंक गरजेचो. असलेंच भावार्थाचें मौन आमकां मागुया. देवाची आतबोट आमच्या जिवितांत भावार्थाचे नदरेन पळोवंक मागुया. ह्याच्या मिसांत मॅथ्यू डायस हाचे आत्म्या पासत आमी मागता. देवान ताची काकूट करून सासणेक सूख जेजूकूच रूप तो पळोवंक पावो म्हूण मागुया. आनी हे दिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन देवाचें एकामेकाची बोगसणें मागुया. Santaun dugdoltorian, boksone diushag tuga baban dadla, sohomyan kagutko, tumpat kyang abong kailai, Abong kailai, Krista kakutko, Krista kakutko, amchi katir vinoti korcha, Tundeva bapacha uzvyak boslai, Sohomya kakutko, Sohomya kakutko. Sorpodila देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें.
तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. बिर्शिबा सोडून जाकोब हारानांची वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतूच दीस दारीक पडलेलो देखून ताणें थंय रात थारली. थंय आसलेल्या फातरा मदलो एक फातर घेवन ताणें आपणें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोपण पडलें. तो एक निसोण आसली. ती जोमणीकतान स्वर्गाक थेंगताली आनी देवाचें दूत तिजेर चोडटा देंवताले आनी तिचे वयर सोरेस्पूर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सोरेस्पूर तुज्या बापा अब्राहामाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो दीस तुजे आनी तुजे सोस्तीचे आदीन हांव कोत्तलो. तुजी सोसूत डोलेच्या कोन्या परी वाडटली आनी तूं अस्तोमतेक आनी उदेतीक उतोरीक आनी दोनीनेक वाडोवन वेतलोय. तुजी उदेशी आनी तुजी सोस्ती उदेशी प्रिथ्वीच्या सगळ्या कुळांचेर आशिर्वाद पडटलो. पळय, हांव तुज्या सांगाता आसा. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो हे देशांत हाडटलो. कित्याक हांवें बासायलां तें शांती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपणे न्हिदेंतलो उठून जाकोबान म्हणलें, खरीपणी हे जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भियो नाका, ताणें म्हणलें. कितली भिरांकूळ ही सुवात. हे खरेपणी देवाचें घर. हो सारगोचो दरवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलोलो तो फातर घेतलो आनी यादगीर कसो थंय उबो करून दवरलो आनी ताचेर माथ्यार तेटयलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें. पूण त्या शाराक आदीं लूत म्हणटाले. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दीत जाल्यार आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापायच्या घरा पोचून जाल्यार सोरेस्पूर जातलो म्हजो देव. आनी एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलेलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. म्हणुया, म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव व्हडल्या देवाक शरणा येता आनी सोरेस्पराचे सावळेक भिराड घेता, तो सोरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जाबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोन्नादी पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पालाखार तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तो मोगान म्हाका चिकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांताक हांव ताच्या सांगाता आसतलो. जबाब. म्हज्या देवा, तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. आमच्या स्वान जेजू क्रिस्ता मन्नाचो भस्म केलो. शुभ अडचणा वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरपण पडदार आयलें. सोरेस्पराक जय. Survespor तुमचे सगळे आसूं.
मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातलीं. फाटीं वळोवन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भिवू नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले, लोक गडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भोवडीलो कोण एकलो म्हणटालो, जेजू आनी ही अस्तरी जाणीं जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायलो तें एके भाशेन सर करून कंपेर करून जेजू आनी आमी आनी पवित्र संस्कार साक्रामेंत जे जेजून घडोवन हाडल्या हाका सर करतालो. जे भाशेन ते अस्तरेन जेजूक हात लायलो आनी भावार्थान ती बरी जाली. पवित्र सभेंत संस्कार आमकां वांटून दिल्ले आसा. भावार्थान तर ह्या संस्कारान आमी घेतले जाल्यार होच जेजूचो गूण दर एकल्याक आमकां मेवता. घडये कंपेरिजन व्हडलें न्हय जायत, पूण एक सोत म्हणल्यार जितले फावटी आमी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेता तेन्ना जेजूची बेखोवणी दर एकल्याक आमकां मेळटा, जरी तर भावार्थ आसलो जाल्यार. अस्तरेन जेजूक हात लायलो तेन्ना जेजूंतल्यान कसलेंच ओकोत भायर सरूंक ना, वो कसल्योच रेस किरणां भायर सरोन ती बरी जावंक ना. जेजू म्हणटा, भिवू नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. म्हणटच तिच्याच भितरल्यान ती बरी जाली. भावार्थ तिणें धरलो देखून. आनी हाका लागून हो भावार्थ भितरल्यान आमकां आसूंक गरज. एक कसलेंय तर इंजीन चलता आनी तें तर लायटीचेर आसा, ती लायट तें करंट ताका गेल्या बगर तें इंजीन हो ती व्हिलांक वना जायत. पूण हे भितरलो करंट जायच आसता. तेच भाशेन आमी तर हिलींग हो बेखोवणी मागता जाल्यार भितरल्यान हो भावार्थ आसूंकूच जाय म्हणून जेजू आमकां फुडार करता. ह्याच भावार्थान अधिकाराची धूव बरी जाली. म्हणटच दुयेंत आसलेलीं मनशां बरी जाता, मेल्लीं मनशां जिवंत जाता. भावार्थ गरजेचो हें जेजू आमकां शिकयता. आयज असलोच भावार्थ हे अस्तरेचो असलोच भावार्थ अधिकारी असलो आमकां हें मागीर. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तान आमी तुका दिनवासता आनी जुदारपणान जो आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोस्तान आमी तुका दिन वाचता तितून उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाक बरें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदबुलिदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमच्या अंतस्करणांनी नितोळ जावन आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पवित्रान सासणाच्या देवा स्वर कडेन सर जाय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलवार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण ससुकेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यानी सासणीक कोराची हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदकां दिवन बाबाचो गुट परगटुया सोनिया जेजू तुजें मरण आमी समोर उमता तुजें गुणोजवानपण आमी परगट्टा तुजे येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यार तितले आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर प्रिती भशेन आमी उगडास करता मागीर उडायसाच्या आत्म्याची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत म्हाका मोड पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यान दोन पुतां सर्व काड तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सांगता यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गायचे सांगतानी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणें पळयू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोवशें वातरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक वतीन सर पातकांतलें सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन तांगमळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रात वरचलयताय सासणाच्या सासना सुन्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. प्रार्थूया.
बापा येद्या व्हडल्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सोर पडला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया E2. Hargatuka somia, hargatuka donia, hargatuka, hargatuka adani sasna. Tu vemmakaro suloi tu somokocha. Tu vemakapo suloi tu shitsakri gorcha. Tu vemakavi suloi sasnan sukakpacha. Tori maka favoroi, somia maka favoroi. Tori maka favoroi, somia favoroi. Argatuka somia, argatuka donia, argatuka, argatuka adani sasna.